प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वा विसवोर, वोड 1 ते 8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्सेस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. एका नोगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची पिडाय नासली. आनी त्या नोगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन येवन ती ताका अशी मागताली, नियाय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायत तो काळ ताणें तिचें आयकूंक ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची पिडाय हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका नियाय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातेली. सम्यान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीप दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्यांक आपल्या विचलेल्यांक सुसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो नियाय करून तांकां निवारचो ना? हय, हांव तुमकां सांगता, तो बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळतलो काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आयकलां, जेजू एक वोपार घालता विधवा बायल आनी नितीदाराची. आनी आमी आतांच आयकलां की ही विधवा बायल पोत्तून पोत्तून नितीदारा कडेन वेताली आनी ताका सांगताली, न्याय कर, म्हाका न्हीद दी, कित्याक म्हजो दुस्मान म्हाका त्रास करता. आनी हो नितीदार एकदम खोटो नितीदार आसलो. जितली पावटी ही विधवा बायल वेताली थंयसर ताका न्हीद मागपाक, तो ताका पयस करतालो. आनी पोत्तून पोत्तून ही बायल त्या नितीदाराक सोडिनासतना येता सद्दां येता, आजून तो कांय करिना. पूण एक दीस हो नितीदार कितें म्हणटा, ही विधवा बायल म्हाका खूब त्रास करता, येता म्हाका विचारता, आतां म्हाका इतले त्रास करता म्हणून हांव तिका आतां न्हीद दितलो. आनी जेजू म्हणटा, जे भाशेन ह्या विधवा बायल नितीदारा कडेन येयली आनी ताका इतलो इतलो मागून, ताका इतलो त्रास दिवन, ताका न्हीद मागून शेकी नितीदारान तिजें काम केलें, त्या भाशेन देव न्हय. त्या भाशेन देव न्हय. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना ही वोपार जेजू घालता, खूब लोक सजमता की आमी पोत्तून पोत्तून मागणें करूंक जाय, चड मागणें करूंक जाय, आमी दीस रात मागणें करूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी भावार्थ धरूंक जाय, भावार्थ धरूंक जाय. आनी जो कोण भावार्थ धरता ताजें काम, तो जे भाशेन आपलें कोत्ता काम, ओ ज्या भाशेन तो देवाचें उतर सत मानता, त्या सत मानता म्हणून तो आतां त्या उतरा प्रमाणे कोत्ता. भाव भयणीनो, आतां देवाचें उतर म्हणटा, समजा हांव तुमकां सजमणी दिवंक सोदतां. समजा एक मनीस बरो ना, जो देवाचें उतर नको, तो कितें करतलो? तो मागणें करतलो, सायबा म्हाका बरो कर, सायबा म्हाका बरो कर, दोतोरान अशें सांगलां, अशें सांगलां, म्हाका दूख हा, हें मागणें करतलो, दीस रात मागणें करतलो. आनी लोक सजमता अशें मागणें केलें, देवाक सांगलें मागणें कर म्हणून, म्हाका बरो कर म्हणून, देव म्हाका बरो करतलो. आनी देव तांकां बरो करचो ना. पूण भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर सत मानता, की देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली, ताणें आमकां पेकोवणी दिली, त्या वेळार भाव भयणीनो, आमी सत मानीत जाल्यार आमी थंय आसची ना. आमी म्हणटले, आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळवली, आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळवली. म्हणटच हांव आर्गां आनी दिनवास दिवन तें मागणें करतलो. आनी जेन्ना तें मागणें करतलो, हांव फकत बसून रावचो ना, पूण हांव सत मानतलो की हांव बरो जालो म्हणून. दूख आसतली, त्रास आसतले, पूण हांव म्हजें कामां करतलो, हांव बाजेर बसून रावचो ना. आनी हांव आतां जें हांव सत मानता तें हांव कोत्तां, तें उतर, तातूंत म्हाका आतां पेकोवणी मेळटा. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, आमकां गरज ना देवाक मागणें करून देव आमकां कितें दितलो म्हणून.
भाव भयणीनो, जे आता म्हणलां ते तुमी सोत मानीत जाल्यार आमी जेन्ना मागणें कोता देव आमकां कांय दिना, कित्याक जेजून खुर्सार आमकां सगळें जें आमकां फावो जावंक जाय तें ताणें घडोवन हाडलां, काबार केलां. इट इज फिनिश्ड. म्हणटच भाव भयणीनो, आमच्या मागणे वरवीं आमकां देवा कडसून कांयच मेळना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर बावर दवरता, जे जेजून घडोवन हाडलां तें उतर आमी पोत्तून पोत्तून म्हणटा आर्गां दिवन, आनी तें उतर आमी जेन्ना आर्गां दिवन म्हणटा आनी तें उतर आमी कोत्ता, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी एक उदाहरण दिता. समजा कोणाक पयशांची गरज जाल्यार आमी मागणें कोत्ता, कित्याक आमकां देवाचें उतर नको. आमी म्हणटच आमी पोत्तून पोत्तून देवा कडेन मागता, सायबा म्हाका पयशे दी, सायबा म्हाका पयशे दी, सायबा म्हाका दुडू दी, कितें तरी म्हाका कोण तरी आदाराक येवपाक दी. पूण भाव भयणीनो, हांव देवाचें उतर जाणो जाल्यार, हांव देवाच्या उतराचेर सोत मानता जाल्यार हांव कितें करतलो? देवाचें उतर म्हणटा दी आनी देव तुका दितलो. पूण जेन्ना हांव नको ही उतर, हांव फकत देवाक मागतलो, हांव म्हणटलो दी दी दी. पूण देवाचें उतर म्हणटा तूं दी आनी देव तुका दितलो. देव तुज्या 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 घरांत पयशे हाडचो ना, पूण देव लोकांच्या मनान घालतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जाणो एक जेन्ना जेजू देव मंदिरान आसलो, एक विधवा बायल 2 हाचे कॉपर कॉयन म्हणटात ते भाशेन ते थंयसर घालतात देव मंदिरान. आनी जेजू म्हणटा हे विधवा बायल जे आसले ते तिणें घातले, आनी देखून तिणें सगळें व्हरून चोड घातलें. जे तिचे कडेन हाडलें जेवपाक, आपले जिवीत सारपाक जें हाडलें तिणें तें सगळें भेटयलें. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी चिंता की आमचे कडेन कांय ना, आमी चिंता की आमी भिकारी, आमी चिंता की आमकां गिरेस्त लोकांनी कितें दिवंक जाय. पूण खरें म्हणल्यार आमचे कडेन हातान कितें आहा तें आमचें बी तें. जेन्ना आमी ती बी रोंपता, देव आमकां आनी मोगान रोंपता, तें आमकां सदांच बरें मेळटा. कित्याक आमी जेजूच्या उतराचेर बावर दवरता. तो म्हणटा दी आनी देव तुका दितलो. आमी कितें म्हणटा? आमी मागता, आमी म्हणटा म्हाका दी म्हणटा. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर बावर दवरता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, कित्याक आमी जेजूच्या उतर जें म्हणटा तें आमी कोत्ता, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमी नव्या कराराची भुरगीं. आमी जेन्ना मागणें कोत्ता सायबा म्हाका ताका बरो कर, ताका सर्वीस दी, ताका एक बरी व्हंकल दी, ताका एक बरो न्हवरो दी, हे मागणें आमचें कोत्ता. त्यो आमकां तें करचो ना, ताणें केलां. आमी बावर धरूंक जाय आनी ताजें उतर कितें म्हणटा तें आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिनवास दिवंक जाय. आनी जेन्ना तें उतर आमी आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता, तें आमी कोत्ता, आतां आमी तें उतर पाळटा, तेन्नाच भावार्था वरवीं आमकां सगळें म्हणटा. देखून जेजू आयज आमकां 8वी वडीन कितें म्हणटा? आयकात बरे भाशेन. तो म्हणटा होय हांव तुमकां सांगता म्हणटा, तो तांकां बेगीच निवाळटलो. पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान भावार्थ मेळटलो गाय? जेजू म्हणटा मनशाचो पूत ह्या संवसारान येतलो तेन्ना ताका भावार्थ मेळटलो गाय? भाव भयणीनो, जेजू परतून येवपाचो आसा. थोड्या दिसांनी आमी नातालांची परब करतले. आमी आतां एडव्हेंटाचो काळ आमी कमेस करतले. आनी सगळो इगोर्जमान म्हणटली तयार करात. पूण आमी ह्या वेळार तयार करतना आमी देवाच्या उतरान तयारी करता गाय? आमी भावार्थान तयारी करता गाय? फकत आमी देवस्पण करता, खूब मागणी करता, वाती घालता, क्रीत करता, नेकेत्रां घालता, सगळो भायलो दबाजो करता. पूण खरें आमची काळजां तयार करता गाय? देवाच्या उतरान रिगून रावता गाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता गाय? आयज हाचेर आमी नियाळ करुया आनी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून हें उतर आमी सदां पाळून सगळें भावार्था वरवीं जेजून जें घडलां आमचे पासत तें आमी आपणावया आनी हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक, हें जैतिवंत जिवीत जिवंक, हें भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.